मटक्याची पाळामुळां सोदूंक जमना म्हूण फाटले 5-6 म्हयने जाले हायकोर्ट क्रायम ब्रांचीच्या पुलिसांची खरडपट्टी काडीत आसा। पुलीस बारीक सारीक बुकींचेर धाडी घालतात, मात मटक्याचें मूळ खंय तें खंय पुलिसांक खबर ना। निमाणें प्रकरण काडून सीबीआय कडेन दिता म्हूण सांगले उपरांत क्रायम ब्रांचीन आतां एसआयटीचो मार्ग काडला। एसआयटीचे नेतृत्व करपा खातीर सरकार हायकोर्टाचो रिटायर्ड जूज जस्टिस लवंदे कडेन चर्चा करता। ताणें तयारी दाखयत जाल्यार ताजे कडेन एसआयटीचो चार्ज दितले म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलां। The government has told us they are constituting a team under the chairmanship of retired High Court, most probably Honorable Justice Lawande. And we have no objection if it is that committee's special investigation team is constituted under the chairmanship of Justice Lawande. From next Monday they will be telling and they will be constituting that team and giving it to the Honorable High Court. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।